आयज आमची ग्रामसभा आशिल्ली दावोली निगरपाली पंचायतान आनीक मुगेलें सगळें पयलीं म्हाका बरें दिसलें सगळें हांवें जी लेटर केल्ली उल्हास सुयेकार, क्रूज सिल्वा, डॅनी, कुमदाद एडमिनिस्ट्रेटर आनीक जी त्या सरपंचान एक सांगिल्लें की जी गेले ते फाटी आमी ओपोज केल्ली स्पेशल ग्रामसभा कन्वे करून ताका लागून तांकां एक्सप्लेनेशन हाडलें. आयज लोकांनी परत ते ऑब्जेक्ट केलां की आमकां व्हरपान वचपा नाका म्हणून. सो हें तर फायनल 39A जेन्ना आमी हितून इन्क्वायरी केली तुगेले DCP डिपार्टमेंटान तेन्ना ते म्हणपा लागले दावोली निगरपाली पंचायतीचें थिंग पावल ना कांय रेजोल्युशन कळ्ळें का. ताकाय आमी ओपोज केला तें कन्वर्शन करपाक कित्याक हिंग मरे सगळो घोटाळो जाला की आमगेलो न्यू प्लॅन लायला आतां आरतीचो आनी तेजे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप्स बी सगळे सेटलमेंटाक आयले, शेतांय बी सेटलमेंटाक आयले. आतां देवाचो एक उपकार की तो प्लॅन म्हाका आसलो मग पयलींचो आनी तो सर्वेयर येयलो तो सांगता 72 डॉक्युमेंट्सा प्रमाणे तें सारकें ना म्हूण. पूण हांवें ताका कितें क्वेश्चन केलो 72 प्रमाणे जरी तर तूं उलयता जेन्ना आमी एप्लिकेशन घालता प्लॅन मागपाक सगळें कितें करपाक आमकां तुमगे डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स दिता दीस डॉक्युमेंट्स आर नॉट इन आवर ऑफिस रेकॉर्ड म्हूण. जाल्यार तूं 72 रेकॉर्ड्सा प्रमाणे कितें उलयता आनी FIR वाडटली वो ना वाडटली तें आपल्या खबर ना म्हणटा तें मागीर डिसायड जाता म्हणटा. आनी तेणें जो एड घायला तितून सर्टन एरियाज मेन्शन केले. तो सांगता ऑल गोवा स्टेट जाल्यार ऑल गोवा स्टेट म्हूण येवपा जाय न्हू. जाल्यार तुवें फकत 4-5 एरिया हें करपाक सो आमकां खबर ना हें कितें जावपा आहा मुखार फ्युचर. सो हो एक बिल्डर लॉबी कॉरिडोर तयार करता हे एवरी गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट करतलो तो खंयचो आसूं. पूण आमी कितें केलां आनी आतां हो आमगेलो क्रूज सिल्वा येयलो बेस्ट आमचो तें आपूण ओपोज म्हूण आपूण लोकां सायडी म्हणलें लोक सांगता तें जावपा जाय. डॅनी येयलो न्यू पंच इलेक्टेड आमगेलो तेणें सांगलें लोक सांगता तें आपूण आहा लोक आवाज करता आपल्याक ओपोज. गार्बेज इशूचो कितें गार्बेज इशू कितें जाला थिंग मरे गार्बेज ते MRF शेड गायल्या तो WRDAचो रुलार आमी तो टेंडर रिन्यू केलो ना काबार जालो आनी थिंगा सगळें बेस्ट जाला. 1 लाख तेंगेलो हिशोब नाका आतांचो हो जो न्यू सरपंच जाला मिनीन कुलास तेजो सांग 1 लाख कळ्ळें का. 1 लाखा हिशोबा डिटेल तो म्हणटा आतां तांकां 8 दिसां टायमींग दिला थिंग रावता तांकां. अरे गांवां इतले ब्लॅक स्पॉट जाताय तुमी इतले पयशे घेताय जाल्यार ते पयशे कितको पावनाय ते तुमकां कोणाक चिंतून एक मिटींग घेवपाक जाय. तुमकां जायते कमिटी जाय ते कमिटीचे आपण बरें जण एकल्या गेले राय घे आनी डिसायड करा मदलें तें करपाक तयार ना. फक्त आपल्या गेलें लायसन्स दिवपाक जेन्ना अजेंडा येता न्हू सगळे मेंबर प्रेजेंट. आतां सपोज तुगे वांगडा तुका लायसन्स आहा येयलां अजेंडाचेर तूं पयर प्रेजेंट दी न्हू मागीर थिंग कचरो जावपा ना. लायसन्स तितलो कचरो वाडटा न्हू. आयज सगळे पंच मेंबर प्रेजेंट आशिल्ले एकली ती वता तो भुरगो तो तांबडे टी-शर्ट घालून उलयता तो उलयता म्हूण तेंगे पंच उठान गेली आन्सर मागता न्हू. कितले पंच मेंबर प्रेजेंट आशिल्ले सो काय सांगता कितें आशिल्लें तें कळ्ळें का. पूण मरे हो आतां मिनींग फुला चेरा साहेब बसोल तेन्ना साहेब एक कितें जाता न्हू इवनींग कितें जाता. सो फायल येयल्यो तुमी पास करता आनी कचरो वाडत म्हणटाय लायसन्स दिवपल्यार कचरो वाडप तेका तूं बिल्डरा टर्म्स एंड कंडिशन स्टार्टिंगाक जायनाय तें घाला मरे तुमी. ग्रामसभा आज बरी येयली डिफरंट विशय आहले. आज हांव गार्बेज सर्वे लँडा सांगलो मनीस येयलो आमचो MLA येयलो क्रूज सिल्वा आपण रिक्वेस्ट केलो आनी म्हजे जडपी मेंबर येयलो उल्हासाक हांव रिक्वेस्ट केलो तेणें म्हाका सांगलें पयलें कशें प्रमाण आमचो येवपा पडपाना काम आसता येवपा ते आसतना येवन तेन्ना MLAन आमकां बरें हें केलो. नक्षा हेजेर कितें जालें नक्षाचेर तें बरें एक्सप्लेनेशन केलें तेन्ना लोकांक बरो क्वेश्चन केलें तांकां. सो क्वेश्चन करता तांकां तेमी डिमांड केलो म्हणजे पयलीं सगळें हितून स्टार्ट हेचो एरिया कितें तेणें दुसरे एरिया पयलीं स्टार्ट करें मागीर हें करें आनी तेंचो रिजल्ट कितें आसतलो तुमकां खबर आहा कितें आहा पंचायत कितें दिलें तुमी नाम पावलें. सो त्या लोकांनी पोतून ओपोज केली नाका म्हणून हें केलें. सो तेजे आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी नाशिल्ले तेंचे ना बिकॉज ऑफ दॅट तेमी ओपोज केलें ग्रामसभा. अशें आनी कितें इश्यूज आशिल्ले ग्रामसभेन आनी गार्बेजी आहलो मागीर डिफरंट कोणागे हेजे वयर आहले गटारां वयर आहले. सो तांकां सांगलें गार्बेजी इशू आमगे पूर्ण जालें आहा. सो आतां आज 4 गेले तेन्ना साकून स्टॉक भरपूर आहलो दोन आमी पंचायत पॅक आहली बंद आहली आनी ते प्रमाणे म्हाका मातशें डिफिकल्ट जालें ती क्लियर करपाक. इट्स नॉट इजी टू क्लियर द गार्बेज इट्स ह्यूज आनी एवरीडे आमची गार्बेज येता. सो डेली येता ती गार्बेज आनी ती आमगे काकुड्या साकून वीकली 2 टायम्स ती जाता. आमकां MLA रिक्वेस्ट करून आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन ती ऑल्टरनेटीव मागला. सो मोस्ट प्रोबेबली
एक 2 मिनट जातली ब्लॅक स्पॉट्स तयार जाता का अशें आयकुपाक येता तुमच्या सगळ्या विलेज एरिया सो ब्लॅक स्पॉट्स क्लियर करपाक कितें केलां ट्राय ब्लॅक स्पॉट ब्लॅक स्पॉट आमचे ॲक्च्युअली तो आमचो ज्युडिशरी पडना आमचे क्लोज बाय एक पडटा सो तेजा आमी इनिशिएट घेतल्या एक पंचायतीन डावोनी दिगापाली संजय आर्यल आणि कुत्तोरी येऊन हांव कुत्तोरी पंचायत इनिशिएट घेतला बॉडी रेजिस्ट्रेशन नाही घेतला पण तो 2 थिंग आमची सॉर्ट आउट करतली बरें आनी एक कोमिताचे कितें जालो इशू कुमदादीचे तें प्रपोजल घातलो 1 बार 1 पंचायती एरिया पडटा कितें तरी थिंग जावपा आमकां तो इन्फॉर्मेशन कांय येवना सद्या तेचें पूण कितें येयलें जाल्यार तेमी होल्ड करपाक डिमांड केला कांय दिनाका ताका लायसन्स कितें मोठे मोठी एक लोक येता जाल्यार दिनाका म्हणला पयले पेट्रोल पंप प्रोजेक्ट कितें येवपा आशिल्लो ताका तुमी एनओसी दिल्या बीन अशें कितें तरी म्हणटा कितें इशू कितें तो पेट्रोल पंप एनओसी म्हणटा पयलीं कंडिशन घ्या निकून हें केलें पूण आतां सद्या आतां पेट्रोल पंपाक लायसन्स दिलें तेन्ना चेरार हाडूं ना डायरेक्ट चेरार हाडून सेक्रेटरी आनी सरपंच म्हाका तेमच्यांनी बॉडी रेजिस्ट्रेशन बॉडी बिडी हाडनासतना केली सो अजून तुजे टायमार ना म्हणजे आतां न्ही बिफोर दॅट डायरेक्टर ऑफ पंचायती कितें दिला एनओसी ताका ते म्हाका चॅक करपाक कोण दिलें पूण हांव पंच मारलो सरपंच आनी कोण आसलो दुसरो सो ते आमकां टेबलाचेर हाडून लायसन्स आसतना